नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकाचेर जाल्ल्या चेंगराचेंगरीच्या घडणुकेची चौकशी करपा खातीर स्थापन केल्ल्या 2 वांगड्यांच्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीन रेल्वे विभागाचे मुखेल वेवसायीक व्यवस्थापक नरसिंह देव आणि मुखेल सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार हे ह्या समितीन आस्पावीत आसतले अशें रेल्वे विभागान जाहीर केला। चौकशी सुरू केल्ल्या समितीन नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावेले सगळे व्हिडिओ फुटेज सुरक्षीत दवरपाचो आदेश दिला। प्रशासन द्वारा गठित कमेटी जिसमें हम 2 मेंबर हैं, मैं नरसिंह पीसीसीएम और मिस्टर गंगवार ही सिक्योरिटी कमिश्नर, हम दोनों ने जांच शुरू कर दी है और सुबह से हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सारे के सारे साक्ष्यों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा है, सीसीटीवी फुटेज को हम लोगों ने स्कोर किया है, अपनी कस्टडी में लिया है। दूसरी ये चीज़ है कि ये साइट भी हम लोगों ने देखा है कि क्या परिस्थिति रही होगी उस समय, और अच्छे से इसको देख के सारी चीज़ों को समझेंगे, विटनेस को बुलाएंगे, उनकी स्टेटमेंट भी लेंगे, तो हर तरह के साक्ष्यों का एग्जामिनेशन करके और एक अच्छी जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। दिल्ली पुलिसेनूय या घडणुकेची चौकशी चालू केल्या। उत्तर रेल्वेन मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक 10 लाख रुपया लुकसाण भरपाई दिवपाची घोषणा केल्या, जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांक 2.5 लाख रुपया मेळटले, ल्हान दुखापत जाल्ल्यांक 1 लाख रुपया मेळटले। बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी बिहार राज्यांतल्या मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक दरेकी 2 लाख रुपया आणि जखमींक 50 लाख रुपया दिवपाची घोषणा केल्या। इतले मजगती काल राती जाल्ल्या चेंगराचेंगरीच्या घडणुकेन मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 18 मेरेन पावला। तातूंत 11 बायलो आणि 5 भुरग्यांचो आस्पाव आसा, जाल्यार कितलेशेच जाण जखमी जाल्यात अशी माहिती खबरां एजन्सी कडल्यान मेळ्ळ्या। राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि रेल्वे, घर आणि संरक्षण मंत्र्यांनी लेगीत ह्या घडणुकेचेर दुःख उक्तायला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीच्या भारत मंडपांत आयोजित जावपी भारत टॅक्स 2025 प्रदर्शनात वांटो घेतले। भारत टॅक्स हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवेले वस्त्रोद्योग प्रदर्शन फाल्यां मेरेन चालू आसतले। हातूंत कच्च्या मालापासून तयार केल्ल्या उत्पादनां मेरेन वेगवेगळी उत्पादनां आणि यंत्र सामुग्री मांडटले। प्रदर्शना वांगडाच वेगवेगळे प्रतिसंवाद आणि प्रशिक्षण कार्यावळी लेगीत आयोजित जातल्यो। तशेंच नवनिर्माण उपक्रम, स्टार्टअप गॅलरी, हॅकॅथॉन आधारित स्टार्टअप पिच फेस्ट आणि निधी येवजण्यो तशेंच डिझायन सर्ती लेगीत आयोजित जातल्यो। हातूंत 5000 परस चड प्रदर्शन, 120 परस चड देशांतले 6000 आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार आणि हेर वेगवेगळे भागधारक हातूंत वांटेकार जातले। आंतरराष्ट्रीय कापड उत्पादक महासंघ, आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समिती सयत संवसारभरातल्या 25 परस चड मुखेल जागतीक कापड उद्योग संघटनांनी हातूंत वांटो घेतला। हे विशीं अधिक माहिती कपडो मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल हांणी माहिती दिल्या। 5000 एग्जिबिटर्स हैं, 20000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 126 कंट्रीज हैं। सो किसी भी पैमाने पर आप तोलें, साइज, स्केल, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये विश्व का नंबर 1 फेयर है। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्यो आयज सावन सुरू जावपी आदी महोत्सव 2025 चे उक्तावण करतल्यो। आयज सावन 24 फेब्रुवारी मेरेन चलपी ह्या आदी महोत्सवाचे आयोजन मेजर ध्यानचंद नॅशनल स्टेडियमाचेर जातले। भारताच्या जनजातीय समुदायाच्या जिवंत संस्कृतायेचेर आधारित ह्या महोत्सवाक इंडोनेशिया आणि श्रीलंकेचे प्रतिनिधी लेगीत वांटेकार जातले। हातूंत 30 राज्यांतल्या 600 परस चड आदिवासी कारागीर आपली कला प्रदर्शित करतले। तशेंच 500 लोककलाकार या महोत्सवांत वांटेकार जातले। जनजातीय समुदायाक सशक्त करपाच्या दिकेन हो महोत्सव आयोजित केला। बेळगावा हांगा शेनवारा दनपारा जाल्ल्या घडणुकेन फोंडेचे आदले आमदार लवू मामलेदार हांकां मरण आयलें। ह्या प्रकरणात दुबावित आरोपीक मार्केट पुलिसांनी अटक केला आणि ताचेर खुनाचो गुन्यांव दाखल केला। आदले आमदार लवू मामलेदार हांची कूड काल उसरा राती 11:30 फोंडेच्या उपजिल्लो इस्पितळाच्या शवघरांत दवरिल्ली। आयज सकाळी दुर्गा भाट हांगा तांच्या मूळ घरांत तांचे पार्थिव अंतिम दर्शना खातीर दवरिल्ले।
उपरांत 12:30 तांचेर निमणे संस्कार जाले। ह्या वेळार तांचे हितचिंतक कार्यकर्ते राजकीय फुडारी व्हडा प्रमाणात हाजीर आशिल्ले। वैयक्तीक तशेंच राजकीय मळार सर्गेस्त लवू मामलेदार हांच्या योगदानाविशीं समेस्तांनी प्रतिक्रिया उक्तायल्यो। 1973 आमी शिक्षणाक एक कडेन आशिल्ले। आमचो खूब जाणांचो ग्रूप आशिल्लो। त्या ग्रुपांत 50% आंदोलन केलें आनी आज ते सगळे भुरग्यांक मेळटा। मतभेद आशिल्ले पूण मनभेद नाशिल्ले। राजकारणांत येवपाक हांवें फुडें काडलें केन्नाच दुवी नाशिल्ली आमच्या केन्नाच। आनी आमी सगळो ग्रूप जवळ जवळ 150 भुरगे फोंडेच्यान खूब आशिल्ले, तिस्कावयले आशिल्ले, दुर्गाबाट आशिल्ले, आमचे फोंडे वाठारांतले जवळ जवळ भुरगे आमी सगळे पंपार पंप म्हणजे आर्लेम देव कॉलेजी वताले। पयलीं आल्मेडा हायस्कुलान आनी त्या नंतर कॉलेजीन। हे आमचे पयले नाते आनी त्या नात्यांतले आज आमचे भितर 2 जाण ऑलरेडी गेले आनी तातूंत आमचो लव गेलो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक, सभापती रमेश तवडकार, पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो तांच्या सयत राज्यातले कांय मंत्री आमदार हांणी प्रयागराजान महाकुंभ मेळ्याक भेट दिवन गंगा स्नान केले। ह्या वेळार आपली भावना व्यक्त करतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी महाकुंभ मेळ्याक भेट दिवन आपल्याक अमृत स्नान करपाची संद मेळ्ळी। महाकुंभ मेळ्याच्या बऱ्या व्यवस्थापना खातीर उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांची तांणी तुस्त केली। महाकुंभ के इस पवित्र पर्व पर मैंने अभी जो अमृत स्नान किया है, मैं मेरे साथ में मेरे कैबिनेट कलीग, MLA, पार्टी के पदाधिकारी, मेरे फैमिली मेंबर्स सभी यहाँ पे आए हैं। मैं सबसे पहले योगी जी का, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बड़ा और बहुत अच्छा आयोजन उन्होंने यहाँ पे किया है। इतने करोड़ों से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन उनके लिए जो व्यवस्था की है, इनके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं इस पवित्र स्नान करके आज मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि इस जगह पे मैं पहुंचा। हमारे गोवा के लोगों से हमने ट्रेन की व्यवस्था की थी और हजारों से लोग ट्रेन में यहाँ पे आए हैं, उनके लिए भी ये पवित्र स्नान का मौका मिला। मैं तो गोवा के लोगों की तरफ से और गोवा की सरकार की तरफ से योगी जी को फिर एक बार मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। 140 साल में आने वाले इस महाकुंभ में, इस महापर्व पर मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे पहुंचे और ये पवित्र स्नान लेने का मौका हमें मिला। अमृत स्नान केल्या उपरांत गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी आदले राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांची उतरां याद करतना अध्यात्म हे भारतान संवसाराक दिल्लें व्हड योगदान आसा अशें सांगलें। तशेंच कुंभ मेळ्याचे उत्कृष्ट आयोजना खातीर तांची थळाव्या प्रशासनाक परबी भेटयली। Dr. S. Radhakrishnan, first Uparashtrapati of India, a great scholar, when he took charge as the Vice President, a German journalist put a question to him, what is the greatest contribution of India to the world? His answer, recorded by the history, still in my mind, that the spirituality of the India is the greatest contribution of our motherland to the world. That really we can see in this place, this Prayag, about 50 or 60 crore people for a spiritual purpose coming to a holy place. We can see this is number 1 in the world. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। आमचे X हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर तुम्ही पळोवंक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक उपलब्ध असतले। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात।
हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.